देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आमचो चवथो उपदेश म्हणटा आवय बापायक मान दिवचो, कारण देवा फाटल्यान आमची वडिलां ती आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक जाय तो मोग तांकां दिता आनी सॅक्रिफीस ती करता. आखरेक तांकां कितें मेळटा? भुरगीं दिता तो परिणाम. थोडीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक मोगान वेंगयता, पूण जायतीं जाणां बेमानपणान जियेता आनी तांची बेपरवा करता. आयचो जबाब म्हणटा म्हाका योद नाका, म्हाका विस्वाशी मोग जाय. आयचें पयलें वाचप होसेया प्रवादी होच आमकां उगडास करता. देवाक आमचे कडसून मोग जाय आनी आपल्या जानवाय जाय, न्हय योद ना. शुभ वर्धमानांत आमी फारेजेवाची खबर आयकता. तो देवा सवें सगल्यो वस्तू करता, पूण मनशा सवें मोग दाखयना. आपुणूच व्हड म्हूण गर्व दाखयता. तसलो मनीस देवाक बिलकूल मानना. आमी दोन वसूलदारां भाशेन पातखी म्हणून ओळखून घेवंक जाय. देवाक खालती रावूंक जाय आनी सदांच दिमीर रावून मागणें करूंक जाय, सायबा म्हजी खाकलूत कर. अशें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आनी भुरग्यांनो मोग आनी मोयपास तुमच्या देवा मुखार आनी आवय बापाय सवें केन्नाच विसरूंक फावना. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.